हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा संडे, आयतार आयज आणि सकाळची न्ही 11:30 दिसता. अरे बाबा 12 जाली, 12. सो गुड मॉर्निंग न्ही, गुड आफ्टरनून तुमकां सगळ्यांक. तर आता न्ही सकाळची 12:30, सकाळची न्ही दनपारची 12 जाली आनीक भायर न्ही पावस पडटा, वत येना कांय ना. सो ताका लागून न्ही टायमाचें भानूच उरना, म्हळ्यार समजत ना टायम कितलो जालो तो. सकाळ फुडें उठपाक बसून तशें भायर अशें पळयत न्ही विंडोतल्यान अशें दिसता काळोख आसा, अजून सकाळी जालीच ना म्हणून. बट वॉच पळयलें जाल्यार 7, 7:30 जाल्ली आसता. सो आतां बी दनपारचें बी तशेंच. आतां दनपारची 12 जाली, भायर पावस पडटा अशें दिसता सकाळचे 8, 9 जाले अशें म्हणून. आनी अशें कितें जाता, वताचेर बी टायमाचो मातसो अदमास येता न्ही. वत येयना, उजवाड जायना, मेन म्हटल्यार वत सोडून काळोखूच आसता भायर. सो ताका लागून न्ही टायमाचो अदमास आसा पळय तो येयत ना आनी कळत ना कितलो टायम जालो म्हणून. तर 12 जाली आतां. आनी एज युजल सकाळचें जें कितें रुटीन आसता ब्रेकफास्टा रिलेटेड जावं सकाळची जी कितें कामां आसता पळय ती सगळी जाल्ली आसा. लायक झाडप, पुसप बिसप, ब्रेकफास्ट, आयदनां बिना सगळें जाल्लें आहा. दनपारची रांदपाची तयारी चालू आसा. 12 जाल्यां न्हू आतां. एक्चुली हांवें टायम पळोवना, अशेंच बसलेलें. मागीर म्हटलें चल रांदून तरी स्टार्ट करया सावकाश म्हणून. आतां कितें जाता, पयलीं 1 वरा भितर झुपझुबीत कितें करप जातालें. 1 वरा भितर रांदून काडटालें, मागीर 1 वरभरा भितर. आतां कितें जाता, सुसेगाद अशें करता सगळें म्हणून बेगीनच कामां जें आसा पळय नुस्तें स्टार्ट करता म्हणून म्हटलें चल आदन बी दवरया अशें म्हणून आदन दवरलें, तांदूळ घातल्या. आनी टायम जो आसा पळय तो पळयलोच नाशिल्लो, जस्ट आदन तापल्या म्हणून तांदूळ घातलो. आनी हो गेला मार्केटाक नुस्तें हाडपाक. आयज संडे न्ही, सो पावस खूब पडटा ताका लागून नुस्तें बी जें आसा पळय न्हू तें कांय अशें मना सारकें मेळत ना. दारान बी येता नुस्तें विकपाक 2-3 जाणां, बट मना सारकें नुस्तें जें आसा पळय तें मेळत ना. अशें म्हणून म्हटलें आयज मार्केटांतल्यानच नुस्तें जें आसा पळय तें घेवन या अशें म्हणून. तर हो गेला आतां नुस्तें हाडपाक, जालें येवपाचो जालो. सो हांवें कितें म्हटलें, पावस भरपूर पडटा न्ही, मार्केटांक वताच. सो सोमतेच संडे न्ही आयज, भाजी बिजी जें कितें आसा, जें कितें जाय पळय तें सोमतेच घेवन यो म्हटलें. मागीर आनी परत सांजचें वचपाक वावर न्हू. आनी हो पावस असो कंटिन्यू पडटा, थांब नासतना पडटा. सकाळचें गेलें कितें, सांजचें गेलें कितें, तशेंच तें. अशें म्हणून म्हटलें परत आनी वचपाक हांव काय वचपाना. हे पावसांक भायर सरपाक म्हाका पयलीं बेजार येता. सो तुकाच वचपाक जाय न्ही. आतां वयतात नुस्तें हाडपाक, सोमतें घे आनी यो म्हटलें. थोडीशी भाजी बीन जायी. आनी कितें जातालें, पयलीं बागायदारान बी गेलें जाल्यार मदीं अशें कितें हाडटालें. आतां हालीं तेंपाक म्हळ्यार ह्या दिसांक बागायदारान बी वचूना. सो कांय हाडलेली ना भाजी बी. सोमती संडे मार्केटांतल्यानच घेवन यो म्हणलें एका, नुस्तें बी घेवन यो अशें म्हणून. आजून फोन बी कांय करूं ना, सोय बी कातून सगळें रेडी करून दवरलां. आतां फोन करून पळयता नुस्तें कितें हाडटा तें. आनी त्या प्रमाणे मिरसांग काडून सोय जी आसा पळय ती लायता मिक्सराक, कित्याक 12 जाली न्ही अशें म्हणून. सो सगळें कामां करचे पयलीं म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. शावर घेवन आनी न्हांवपाक बी जाय म्हाका आतां. सो हो न्हांवन धुवन फाटल्यान देवाची पुजा बिजा सगळें आपलें जें कितें काम आसा पळय तें सगळें करून गेल्लो आसा. आनी भायर पावस चालूच आसा, केन्ना थांबलो कितें म्हणून. कपडे बिपडे बा अशेंच सुकोवपाक, धुवपाक बी बेजार येता. सुकोवपाक सोडून कशें सुकना कपडे बिपडे. आनी हेजे ते दाट जिन्स बिन्स 5-6 दीस लागता सुकपाक. कंटिन्यू पावस पडटा न्ही ताका लागून. सो दाखयता तुमकां भायलो वेदर. सो हें पळयात हांगासर आतां तरी मातसो बारीक असो जाला पावस. असो दिसता, असो बारीक पडपाक लागलो की अशें दिसता हा आतां तरी थांबतलो पावस अशें म्हणून. बट पावस कांय थांबपाचो नांवूच घेयना, कंटिन्यू पडत रावता. सो हें पळयात, हेजेर हांगा कळटलें तुमकां पावस. काल बीन आनी सामको इतलो काळोख आशिल्लो. आयज तरी मातसो असो उजवाड आहा, काळोख आसा बट मातसो उजवाड असो दिसता. काल बी आनी भरपूर आमकां काळोख करून आशिल्लो, बेजार येता सारको भायर पळोवपाक सुद्दां इतलो. आनी म्हाजें आयज बारकेले झाडाक बारीकशे फूल फुल्ला दशणीचे. सो ह्या दिसा झाडां आनी बिडां पळोवपाक सुद्दां वचपाक मेळना. सगळें निवळ बी करपा जाय. हें अशें करून न्ही सायडीन तें एका सगळें एका सिमेंटाच्या एका ब्रिक्सांक हें येयलां, तण बी येयलां, निवळ करूं जाय. मागीर खूब व्हड जालें की ना हात घालपाक भंय दिसता. कितें करतलें म्हळ्यार भायर पावस कांय करपाकच दिना. हें त्या दिसा निवळ केल्लें हेणें म्हळ्यार उदक व्हांवता न्ही हे सायडीच्यान. सो तें झाडां लागून ब्लॉक जावन थंय उरतालें, मागीर जळार बी जाता न्ही अशें म्हणून हेणें हें केल्लें, निवळ केल्लें. तेच्या नंतर कांय करपाकच मेळूना. सो असो आसा भायलो वेदर. सो चलो या भितर रांदपाचें करुया.
पळयता हेका कॉल करता नुस्तें कितें घेतलां काय विचारता. नुस्तें घेवन आपूण भाजी घेवपाक वयतलो म्हणटालो. म्हळ्यार पयलीं नुस्तें पळयता आनी मागीर भाजी घेता अशें म्हण. सो पळयता येयलो दिसता ना. सो पळयता फोन करून कितें घेतलां ते अकॉर्डिंग म्हाका मिरसांग काडून मेळ्ळा. सय जी आहा पळय मिरसांग कितें म्हणटा मसालो तो रेडी करपाक मेळटलो न्ही मिक्सराक लायता. सो येता म्हळ्यार ग्रायंड करून बी घेतलो. ओके चलो तर घरातली कामां बिमां करून घेता. मेळटा तुमकां मागीर पळोवया भाजी बी कितें घेवन येता तें. सांगलां हांवें कितें कितें जाय तें पण तुमकां तर खबरच आसा न्ही. तेज्या मागीर आपल्याक जाय तें एक्स्ट्राचें घेवन येतलां. आनी सांगलां हांवें चड भाजी बिजी हाडनाका कित्याक कंटिन्यू पावस पडटा. तेंची बी भाजी ओली जाल्ली आसता ती मागीर रोखडीच कुसता पिड्यार जाता न्ही अशें म्हणून. जितलें सांगलां तितलेंच हाड म्हणून सांगून धाडलां. स्टील पळोवया कशें कितें घेवन येतात. ओके चलो मेळया मागीर. 6:30 जाली सांजची. सकाळी व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो सकाळींच दनपारां. मागीर रांदप बिनप केलें आनी व्हिडिओज आसा पळय तो कांय कंटिन्यू केलोच ना, शूट केलोच ना. तेजे फाटलें रिजन जें आसा पळय तें तुमकां सांगता. तेच्या पयलीं एक तुमकां हें दाखयता भायर कितें काम चालू आसा. एक मिनट. आंगणाक न्ही सगळं सगळी शेळ जाल्लें. सो हांव तर वचत नाशिल्लें भायर, होच वतालो आसतलो. आतां मातसो पावस आसा पळय तो बारीक जालो थांबू ना. हें पळय बारीक बारीक पडत आसा. सो हो घासता म्हणपा लागला आपूण. आनी रेनकोट बी घालून घासता तो. कळशे बिळशे घेवन येता. सो सगळें आंगण न्ही जस्ट म्हटल्यार हांगच्यान तुळशी कडेन वता म्हटल्यार तरी मातशें वाट अशी कर म्हटलें घासून. एक्चुली हें घासून कांय फायदो बी ना रे. परत आनी 4 दिसान जातलेंच. बट तशें आतां आमकां म्हळ्यार हांव तर वचत ना भायर, हो वता. सो हेकाच संवय जाल्या हो सवका वयता. कोणी येयलो बिलो जाल्यार मागीर बेश्टेच तें स्लीप बी जालें न्ही तें आनी न्ही मागीर कोणी अशें येता बीन न्ही तेका लागून. सकाळीं मामी येयल्ली हेका मागीर सांगलें तिका पावय म्हणून तो गेटी कडेन हाडून मागीर थंय रस्त्या कडेन व्हरून पावयलें तिका हाती धरून. आमकां खबर आसा संवय आसा. लोकांक मागीर हें जायना न्ही सगळ्यांक अशें म्हणून. निवळ चालू आसा. तुगेलें कितें हेजे टिप्पणी काय ना. टिप्पणी मागीर उलोवन सांगता एक्सपिरियन्स. माग्यान कितें लोक आनी कितें सांगता तुका. तुगे दारा तूं निवळ करता. तूं वयता कॉन्ट्रॅक्ट घेता. सो हें न्ही एक्चुली अशें करून ब्लिचींग पावडर बी जें आसा पळय तें घालून धुलें न्ही बरें जाता निवळ. पूण तो ब्लिचींग पावडर घालतलो न्ही जाल्यार पावस थांबपाक जाय. हाडून दवरलेलो आसा बट तो अशें करून कंटिन्यू पावस पडल्यार कांय हें ना न्ही. एटलिस्ट एक अर्दवर तरी उरपाक जाय न्ही तो घालून अशें म्हणून. घालून हाडलेलो आसा. तर आमकां आपूण जस्ट मातसो ब्रश मारून काडटा अशें म्हणून. ताका म्हणलें सान्न घेवन घास म्हणून. सान्नीच्या हांवें बरो तो सांगता पळय. म्हाका बी तशें म्हणपाक लागला. बारीक हिऱ्याची सान्न आसा पन्नी सो तेजेर मार म्हटलेलें ताका. सान्नीन वचना खंय हेजेरूच आहे. बट जालें डिफरन्स दिसता न्ही बरो. हांगा पळय कितले शळ आनी हांगसर पळय मातशें निवळ अशें. खंय बांयचेर वयता उदक हाडपा नळार गे. तर हेजेनी हांगासर क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. आंगण निवळ करपाचें. आनी हांव उबें रावन पळयता. सो हांव हांगासर उबें रावन पळयता. आनी कितें करतलें हांव निवळ करपाचें सोडा. हांव गेलें सुद्दां ना भायर. केन्ना गेल्लें रे हांव भायर आंगणाक याद बी ना केन्ना भायर सरलें तें घरांतल्यान. आनी गेलें सुद्दां न्ही जाल्यार म्हागेलें कशें खबर आसा. हांगच्यान हांव वता भायर सरून डायरेक्ट ते गाडये कडेन वता. थंयच गाडयांक बसता आनी वता. येता आसतना बी तशें गाडी हांगा पार्क केली हांव हांगच्यान देंवता हांगा येता इतलेंच. आनी तेज्या भायर अशें करून चलप जावं हांगणा भोंवप तशें जायत ना वचप अशें. पयलीं कितें जातालें ती मेन गेट पयलीं कितें जातालें हो गाडी काडटालो गेट काडून दिताले मागीर गेट बी बंद करप आसतालें. तें सगळें कांय ना आतां. हांव वचत ना हेकाच लागून
शळो जालो म्हणून सगळं तोच देंवता तोच काडटा पार्किंगां बी तोच घालता गेट बी तोच घालता आतां सो शळोय बी तसो जाला आनी हें करून काय मच्छर खाता हें करून बी कांय फायदो ना न्ही घासून पुसून अशें करून आतां हें घासलें जाल्यार 4 दिसाची खबर परत हे बुरशे हे जाता सो तितलेंच जाता कितें खबर आसा आयकता तुका पळोवन म्हाका अशें दिसता तूं चवथी तयारी करता असो तूं चवथी तयारी करता असो दिसता म्हाका बट एक्चुली ही चवथीची तयारी न्ही हे जे कितें चालू आसा पळय तें युजल आतां अशें मॉन्सून सिजनाची कामां ही जी रेगुलरली आसताच आतां कितें आमचे इतले बुरशे जावपाचें कारण म्हटल्यार हें जालें ना निवळ करपाकच मेळूना पावसा लागून ताका आनी आयज बसून एक्चुली निवळ करपाचें हें अशें मायंडसेट असो नाशिल्लो की हां बाबा निवळ करपाक जाय एक्चुली पळोवपाक अशें दिसता म्हाका तो घासता त्या भशेन बीन बट ओके आतां ही कामां जी आसा पळय ती करपाकूच जाय म्हटल्यार कशें जाता जाणा एक्चुली हे न्ही 8-8 दिसांनी बीन अशें धुयलें न्ही घासलें न्ही बरें उरता बरें जाता बट घासपाक आनी करपाक मेळच ना कित्याक लागून की पावस जो आसा पळय तो खूब पडटा ताका लागून बसपाक सुद्दां जागो ना पांय दुखले म्हाजे सो पावसाक लागून करूच नाशिल्लें ब्लिचींग पावडर बी जो आसा पळय सगळं हाडून दवरला फक्त घालपाचें आनी घासपाचेंच आशिल्लें आतां पावस कांय करपाक दिना म्हणून हो जस्ट घासता आनी थोड्या दिसान परत घासपाचें चवथ येता म्हणून आनी 4-5 खेपी तरी घासप जातलें तुमकां तर 1-2दा तरी दिसतलेंच 4-5 पावटी घासता तेन्ना दाखयना जाल्यार 1-2 पावटी तरी दाखयतलेच न्ही हांव मागीर कळटलें तुमकां ओके सो आनी हे जे फाटल्यान तुमकां सगळें दिसता पळय न्हू ते कपडे बिपडे सुकोवंक घातले हो एक रेनकोट घातला हांवें सकाळीं मार्केटांक गेल्लो न्ही सो तो रेनकोट घालून गेल्लो आनी ही पिशवी घेवन गेल्लो म्हळ्यार हे जे बॅग आसा पळय ब्लू कलरचे ते घेवन गेल्ले जम्बो बॅग आनी बाजार करून हाडलो आनी सकाळीं जेन्ना हांवें व्हिडियो केलो मागीर तुमकां एक्चुली हेजी शॉपिंग बी म्हाका दाखोवपाची आशिल्ली म्हळ्यार हांवें म्हटलेलें न्ही कितें घेवन येता पळोवया दाखयता तुमकां म्हणून सो अशें आशिल्लें दाखोवपाचें बट हो येयलाच एक जावन गेल्लो कितल्या रे 11-11:15 गेल्लो तो न्ही रे हां गेट टी जालीच ती सदांचीच येतना वयतना सो मागीर एक जावन येयला नुस्तें हांवें एका कॉल केलो तेन्ना सांगलें तेणें कितें अशें नुस्तें घेतलां सो त्या अकॉर्डिंग हांवें मिक्सर बी लावन सगळें ग्रायंड बी करून दवरलेलें हो येयलो की नुस्तें न्ही हेणें मार्केटांतल्यानच क्लीन करून हाडलेलें सो तें हुमणाक घालून हुमण बी केलें बट येवपाक लेट जालो सो मागीर सगळी गडबड जाली आनी मार्केटांक भरपूर पावस खंय मागीर हांगासर बी पावस पडटालो बट असो करून भरपूर असो न्ही पडटालो असो पण मार्केटांक भरपूर पावस पडटालो खंय सो ताका लागून ताका तो ह्या शॉप हांगच्यान थंय थंयच्यान थंय म्हळ्यार हेजे कडल्यान हे भाजीवाल्या कडल्यान त्या भाजीवाल्या कडेन वयता फ्रुट्स घेता म्हळ्यार ताका टायम जालो सो येवपा बी लेट जालो नुस्तें घेतलें मागीर तें निवळ करून घेतलें सो तेजेर खूब टायम जालो मागीर आनी हांवें कांय दाखयलेंच ना जे कितें नुस्तें बी हाडलेलें पळय तें हुमण बी केलें भाजी फ्रुट्स हाडलेले ते धुवन पुसून जाग्याच्या जाग्यार दवरले सगळें सो कोथमीर बीन जी आसा पळय सोमतीच क्लीन करून घातली कित्याक सुक्की आशिल्ली कोथमीर ओली नासलेली मातशी न्ही हें लूज करून दवरली फेना वाऱ्याक आनी मागीर सोमतीच क्लीन करून घातली आनी कपड्यांचो पसारो हांगासर हो हांगासर जो दिसता पळय न्हू तुमकां कपडे सुकना सो अशें करून मागीर सुकोवपाक पडटा आतां जस्ट एक मशीन जें आसा पळय तें चालू आसा सो रातचें मागीर हाडून घालतलें हांगासर स्टँड मागीर हॉलान दवरिता आनीक हें करता पयलीं बेडरुमांक सुकयतालें फेना वाऱ्यार रातचें बीन आतां सुकयना सो ताका लागून कपडे जे आसा पळय ते ओलेच उरता हे बीन अशें करून हांगासर दाट कपडे जे आसा पळय ते सुकना बेगीन सो हे सगळें सुकून काडूं आतां हें जालें फकत पॅन्ट एक आसतली ओली हेजी आनी मागीर तें घालपाचें सगळें ताका लागून पसारो आनी हो पावसा दिसांनी मेस जो आसा पळय तो आमगेरूच न्ही सगळ्यांच्या घराचो करून हो मेस जो आसा पळय तो दिसताच आतां फक्त कितें एंट्रन्सार हे बुरशें दिसता म्हणून बट कांय करूं बी शकना ताका ओके हें अशेंच मेस व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो शूट करता करता आमगेर न्ही सयरी आयली सो मागीर व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू केलोच ना कित्याक की तांकां न्ही वता म्हळ्यार मागीर मातसो खूब लेट जालो आनी म्हाजें बी मागीर सगळीं कामां बी आशिल्लीं पडलेलीं करपाची डिनरा रिलेटेड सो ताका लागून व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू केलोच ना गडबडीन सगळीं कामां जी आसा पळय ती करून घेतली सो ताका लागून हेच्या मुखार व्हिडिओ आनी कांयच ना सो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका
चॅनलाचेर जर तुम्ही कोणी नवी आसा किंवा चॅनल सबस्क्रायब करून आनी जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.